नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by GP Parsik Bank. मंत्री बदल आमदारांक कोत्र बहुमत हुमकळटलेशे पळोवन एक एकलो दाखयता आपापले उपद्रव मूल्य. फ्रांसिस मडकयकाराचे कॅम्प अस्वस्थ, गांवकारा उपरांत ग्लेनाचे शिनाल. काणकोणा पोळेचे एक नाकार आरटीओचो भ्रष्टाचार परत एक्सपोज. नव्या इन्स्पेक्टराची लाचखोरीची नवी पद्धत. चेन चालूच, एजंट नेमून गाडयेकारांकडल्यान पैसे. 16,000 कॅश जप्त. कर्नाटकाचो WRD मंत्री DK शिवकुमार पावलो आमदारांक घेवन कळसा भांडोरा प्रकल्पाचेर. सुप्रीम कोर्टात वचपाची तयारी. गोयची WRD मात आउट ऑफ स्टेशन. आधार कार्ड संविधानिक. सुप्रीम कोर्टाचो निकाल. बँक खात्यांक, शाळांनी ऍडमिशनाक आधाराची गरज ना. पॅन कार्डाक सक्ती. सुनावण्यो लायव्ह स्ट्रीमिंग करूंक सुप्रीम कोर्ट तयार. बेकायदेशीर रेंव काडटल्यांचेर आळबंद हाडून हेल्पलायन चालीक. आपत्ती व्यवस्थापनाची हेल्पलायनूय कामाक. सरकारान मांडवी न्हंयतल्यो जॉयंट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिलो हायकोर्टाक. आणि खेळात FC गोवाचे इंडियन एरोजाचेर 2-1 गोलान जैत. सीझन पास काडल्यार तिकेटींचेर मेळटा डिस्काउंट. फॅन्स उमेदीर. बीजेपीचो मंत्री बदल बऱ्याच आमदारांक कोत्र केला. मंत्री पदावेल्यान देंविल्ले फ्रांसिस आनी मडकयकाराचे लागींचे आनी कार्यकर्ते अस्वस्थ जाल्यार ग्लेन टिकलो सारकेले बीजेपीचे कांय आमदारूय बार्देशांत कार्यकर्त्यांक घेवन मंत्रीपदाक तकली वयर काडूंक लागल्यात. एकलो आपले उपद्रव मूल्य दाखयता. मंगळारा सांगेवेल्या प्रसाद गांवकारान राना महामंडळ सोडून ताच्या अपेक्षा भंगाचे शिनाल दिल्ले. दुयेंत आमदारांक लागून बीजेपीचे बहुमत हुमकळ्ळाशें पळोवन एकलो आमदार आपले उपद्रव मूल्य दाखोवंक लागला. बीजेपीन दुयेंत मंत्र्यांच्या जाग्यार 2 धडधाकट मंत्री भितर हाडले खरे, मात तितल्यान पक्षांतली धुसफूस सोंपना. दिशी एकलो तकली वयर काडटा. फ्रांसिसाक कल्पना दिनासतना ताका देंवयलो म्हूण म्हापशेचो नगराध्यक्ष धरून नगरसेवक बेजार. तांचे बरोबर फ्रांसिसाचो पूत जोशुआ. Comes to us as a shock is that he wasn't informed prior to the decision being taken, and it would have been good on the party's part if they had taken him into confidence. I think me as a chairperson of Mapusa Municipal Council and even most of the council of Mapusa basically very shocked. We didn't expect something like this to happen. त्यांच्यानी स्वतः सांगलेले की आपली ट्रीटमेंट 8 ऑक्टोबराक कंप्लीट जाता आणि त्याच्या उपरांत एक बाय मिडल ऑफ ऑक्टोबर आपण येऊन परत आपण बॅक टू रुटीन वचू शकतालो. आणि सगळ्या जनतेचो म्हणजे संपूर्ण जनतेक बरोबर घेवन वचना आलो असो एक मंत्री तेका मंत्रिमंडळांतसून काडलो गेलो. ही म्हापशेकारां खातीर एक दुख्खाची घटना आसा. खंय तरी बाबुशाक एक वेगळ्या भशेचें स्थान दिवन परत तो बरो जावन येयल्या पार्टी ताका लागीं धरतली आनी परत सरकारान तेजें इंडक्शन जातली आशा ठेवल्या. आणि बाबूस मिनिस्टर आसल्या कारणान तेजे कडेन आमची अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर म्हणजे म्युन्सिपालिटी बी त्याच्या अंडर येतली आणि आमची कामां तो आसल्या कारणान पास जातली. बार्देशाक 2 मंत्री पूण दोगूय गोवा फॉरवर्डाचे. बीजेपीचो मंत्री ना म्हूण आतां हळूच बार्देशांतलो एकलो बीजेपीचो आमदार तकली वयर काडटा. मायकल सध्या लंडनात. तितल्यान ग्लेन टिकलोन कार्यकर्त्यांक फुडें काडले. Initially he was raw, but now he has matured in such a strong personality. I can, with full confidence, I can say he can work as a minister. He can do anything. We were promised that he would be given a berth last time back when the chief minister came to Aldana. He said that he would give him a chance. I don't know what has happened. Although we are not talking against the party, it is not correct for us to say the party is depriving us of this. But I still feel that he should be given a chance. He is working so hard. सद्याक पळोवंक वचत जाल्यार वी आर नॉट एगेन्स्ट पार्टी डिसिजन, बट वी आर हर्ट.
वी आर अपसेट. सो ताका लागून आमी म्हणटा की लोकांच्या नदरेन कितें जालां सद्याक बाबा रॉंग वायब शुडंट गो टू अ MLA. फाल्यां अशें जावंक होना कितें लोक MLA डिमांड करून होना दुसरें डिसिजन घे म्हणून. ताका लागून प्रिकॉशनरी बेसीस आय रिक्वेस्ट आर पार्टी लिडर्स ऑल्सो टू लूक इन टू दीस मॅटर आनी कितें तरी हेजो सुटावो काडचो मार्फतूय जाय, कित्याक लोकांच्या मदें बेश्टी दुशामूल जाल्ली आसा. हो डावट क्लियर करपाक हेचे फुडें आमकां आमची कामाय जाता सांगूंकूय जाय. बट टू क्लियर दीस डावट वी रिक्वायर पार्टी टू एटलिस्ट टेल द पीपल, कित्याक आमकां आमच्या लोकांच्या नदरेन आमकां हालतें जावचें पडटा आनी आमकां तांकां आन्सर करपाक शब्द ना. कुंभार जुंवय आदलो वीज मंत्री मडकयकाराच्या कॅम्पात तेच वारे, थंयूय कार्यकर्त्यांच्यो बसका. सांगावेलो अपक्ष आमदार प्रसाद गांवकारान राणा महामंडळ सोडून आपलो अपेक्षाभंग मंगळारा उक्तायल्लो. त्या उपरांत बीजेपीत एकल्याचे कांकू सुरू जाला. मिलिंदाक मंत्री केला म्हूण बीजेपीतल्या बऱ्याच जाणांक कोत्र गेला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काणकोणा पोळे चेक नाक्यार आरटीओचो भ्रष्ट कारभार परत एक्सपोज. नव्या इन्स्पेक्टराची एजंटाक घेवन लाचखोरीची चेन. 1.5 म्हयने फाटीं प्रुडंटान थंयची लाचखोरी एक्सपोज केल्या उपरांत आरटीओन तांच्या इन्स्पेक्टराक सस्पेंड करून दुसऱ्याक नेमिल्लो. तरी लाचखोरी चालूच. एसीबीन बुधवारा फातोडेर दोनांक धाड घालून आरटीओ इन्स्पेक्टर वामन प्रभूक रेड हँडेड धरलो. ताचे बरोबर 2 एजंटांकूय धरल्यात. रेडीत 16,000ची बेहिशोबी कॅश सापडल्या. पोळे चेक नाक्यार आरटीओ इन्स्पेक्टरांचो भ्रष्ट कारभार चालूच. एकलो गेलो दुसरो आयलो. भ्रष्ट कारभार मात बंद जालो ना, पद्दत मात बदलली. 11 ऑगस्टाक मध्यान राती ते फातोडेर प्रुडंटान काणकोणा पोळे चेक नाक्यावेलो भ्रष्ट कारभार सामकोच एक्सपोज केल्लो. ऑन कॅमेरा सापडिल्ल्यान इन्स्पेक्टरान कबुली दिल्ली. उपरांत ताका सस्पेंड केल्लो. कर्नाटकांतल्यान येवपी गाडयेकारा कडच्यान सरकारी तिजोरीत वचपी पयशांची रिसीट सोडून मायज पयशे घेवपाची सिस्टम मात चालूच उरली. फकत पयशे खावपाची पद्दत बदलली. नवो आरटीओ इन्स्पेक्टर वामन प्रभून लाचखोरीचे चेनीक वेगळो उपाय काडलो. ताणें ह्या कामाक 2 एजंट दवरले, जितेंद्र वेळीप आनी बसवराज उर्फ छोटू गोरजावन. आरटीओ इन्स्पेक्टर सरकारी तिजोरीत वतात तितलेच पयशे घेवन रिसीट दितालो. उपरांत गाडयेकारांनी जितेंद्रा कडेन वचून आरटीओचे वेले चेनींतले पयशे दिवप. जितेंद्र चेक पोस्टा लागसार आशिल्ल्या भाजयेच्या स्टॉलार वॉचमॅन म्हूण आसतालो. एका वरान बसवराज येतालो. एकठांय जाल्ले पयशे घेवन कर्नाटकांतले हद्दीत माजाळे वचून दवरून येतालो. एसीबीन बुधवारा फातोडेर दोनांक धाड घाल्या उपरांत नवी मोडस ऑपरांडी एक्सपोज जालो. 1.5 म्हयन्या फाटीं प्रुडंटान थंयच आरटीओच्या एका इन्स्पेक्टराक रेड हँडेड इन कॅमेरा धरिल्लो. ताका सस्पेंड केल्या उपरांत नव्या इन्स्पेक्टरान आपल्या कडेक दवरून नवी पद्दत काडली. हो गल्लो माजाळे सावन कोणाक वतालो ती चेन अजून उक्ती जाल्ली ना. गल्लो कर्नाटकाच्या हद्दीत व्हरून जमा केल्ल्यान गोंयच्या एसीबीक थंय रेड मारूंक अडचण. जे आमी सदांच म्हणटाले की आरटीओन जे रॅम्पंट करप्शन चल्लां, म्हणजे सदांच जे करप्शन चल्लां तें आनी एक खेप वयर आयलें. अशें दिसता की हे बॅक टू बॅक 2 इन्सिडंट जाले. फाटल्या इन्सिडंटा टायमार ते आरटीओ इन्स्पेक्टराचें कॉन्फेशन ताणें आमकां सांगिल्लें आसा की हें जें करप्शन आसा तें रायट फ्रॉम सकयल्यान ते वयर म्हणल्यार चलता आनी हांवूच तातूंतलो एक मोहरो म्हणून धाकटो मोहरो. सो अशा टायमार आमकां अशें दिसता की हें जें करप्शन, जो कॅश आज 50,000चो कॅश तांचे कडेन मेळ्ळा, तो कॅश पळयत जाल्यार अशें दिसता की दिसाक इतले जे जोडपी आसा तें करप्शन वयर मिनिस्टर लेवल म्हणल्यार पावता. बाब सुदीन ढवळीकर आमचे जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा ताणें ह्या दोनी इन्सिडंटा नंतर रिजायन दिवचें नाशिल्ल्यान तांचे हांगा अजिबात डिपार्टमेंटाचेर लक्ष ना आनी हांगा जें करप्शन चल्लां तें जगजाहीर आसा. आनी जालें कितें आसा हांगा की आरटीओ टॅक्साचे पयशे घेता आनी सायडीच्यान आनी एक करप्शनाचे पयशे घेता. म्हज्या हिशपान ताणें आनी एक कावंटर घालचो. ऑफिशियल आनी अनऑफिशियल ऑफिशियल आनी अनऑफिशियल चलता. ताणें आनी एक अनऑफिशियल कावंटर घालचो की ती करप्शनूच करचें. एसीबीची एसपी म्हणटा आरटीओ इन्स्पेक्टर आनी 2 एजंट तिगांकूय ताब्यात घेतल्यात. चौकशी चल्ल्या. तांचे कडेन 16,000ची बेहिशोबी कॅश सापडल्या. So on the intervening night of 25-26, that is today, around 3 to 4 a.m. in the midnight, we actually conducted a surprise check at the check post, and we have found the involvement of one motor vehicle inspector, an assistant motor vehicle inspector, and we found that there were 2 other non-check post staff, as in the civilians, to be collecting money
illegal money from all the vehicles that were entering from that checkpost from outside the state. What is the seizure there, ma'am? We have so far been able to find that there's been an amount of about 16,000, which was not accounted for cash in their personal custody, which was of course illegal, and we have seized that. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि बबेश बोरकार. कर्नाटकाचो WRD मंत्री DK शिवकुमार बुधवारा कळकुंबी कळसा भांडुरा प्रकल्पा कडेन पावलो. बरोबर खानापूर आणि बेळगांवचे आमदार आशिल्ल्यो. म्हादय ट्रिब्युनलान 14 ऑगस्टाक म्हादयचे 5.5 TMC उदक कर्नाटकाक दिवंक बावटो दाखयल्लो. पळोवणी करपाक आयिल्ले कडेन शिवकुमारान कळसा न्हंयचे उदक पिवन न्हंयक पांयां पडपाचो स्टंटूय केलो. लवादाच्या आदेशा आड कर्नाटक खंय सुप्रीम कोर्टात वतले. गोयची WRD मात ऐन प्रसंगाक आउट ऑफ स्टेशन. आयज कर्नाटकाचे जलसंपदा मंत्री DK शिवकुमार हे कणकुंबी हांगासर येयल्ले. ज्या आवाठांतल्यान कळसा नाल्याचे उदक जे आसा ते मलप्रभेन वयता त्या सगळ्या भागाची पाहणी केली तेंच्यांनी आणि हांगासर उदक जे आसा ते उदक पियेले ते आणि उदक पिवन तेंच्यांनी थंय इच्छा व्यक्त केली की बेगिनाच बेगी हे काम जे आसा ते पुराय जावनी आणि उत्तर कर्नाटकातले लोक जे आसा जे पिवपाच्या उदका खातीर आणि शिपणावळीच्या उदका खातीर आशेलेले आसा तांकां हे उदक बेगोबेग मेळो अशा प्रकारची इच्छा तेंच्यांनी व्यक्त केली. आणि ताच्या उपरांत मागीर कणकुंबीचे जो इन्स्पेक्शन बंगलो आसा थंय तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि प्रेस कॉन्फरन्सान उलयता आसतना तेंच्यांनी सांगले की लवादान आमकां 13.42 TMC फीट उदक जे आसा ते वळोवपाक दिल्लें आसा आणि हो जो निवाडो दिल्लो आसा तो खरो म्हळ्यार कर्नाटकाचेर अन्याय करपा सारको आसा. आमी लवादान आदर करता, न्याय संस्थेचो आदर करता, पूण कर्नाटकाचो जो हक्क आसा तो मेळोवच्या खातीर आमी सर्वोच्च न्यायालयान याचिका दाखल करपाची पूर्व तयारी जी आसा ती चालूच दवरलेली आसा. म्हादयचे उदक जे आसा हे गोंयान लोक वापरिना, ते उदक जे आसा हे अरबी सागराक मेळटा अशें तेंच्यांनी ह्या वेळार सांगले. राजेंद्र केरकार हांणी गोंयचे WRD मंत्री तशेंच WRD खात्यांतल्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांकडेन हाचे विशीं उलोवपाक संपर्क केलो. मात WRD मंत्री आनी वरिश्ठ अधिकारी खंय भारता भायर आशिल्ल्यान तांच्या कडेन संपर्क जावपाक पावलो ना. हांवेन ह्या संदर्भान गोंयचे जलसंपदा मंत्री आनी मुख्य अभियंता जे आसा तांकां संपर्क करपाचो प्रयत्न केलो, पूण दोगूय जाण प्रतिक्रिये खातीर उपलब्ध ना, कारण ते भारता भायर आसात. अशा वेळार ज्या वेळार हो विषय महत्वाच्या टप्प्यार येवन पावलेलो आसा त्या वेळार सरकारान ह्या प्रश्नाचेर दक्ष रावपाक जाय आणि गोंयच्या जलसंपादन खात्यान जे शिपणावळी खातें आसा तेंच्यांनी हांगा वचून पाहणी करपाक जाय आसली, पूण त्या दृश्टिकोनांतल्यान कांयच जाल्लें ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.